काही दिस पयलीं मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री तशेंच आमदार प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले। हे विशीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार ताणें सांगलें ते खंय स्वताच्या वैयक्तीक खर्चान प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले, सरकाराच्या न्ही, अशें दामू नायकान स्पश्ट केलें। कोणाची उचलली जीप लावली ताळ्याला आणि सोशल मिडिया हे अशें माध्यम जाला तो पयलींच तुका चोर करून मोकळो जाता। त्या प्रश्नाची शहानिशा करात, RTI मारात, इन्फॉर्मेशन घेत नाही उलयात। ही ट्रीप ही सरकारी पैशाचेर नाशिल्ली। आमी पक्ष म्हणून किंवा त्याच बरोबर काही गजाली ज्यो आसात म्हणजे आमचे व्यक्तिगत माध्यमांतल्यान आमी हे महाकुंभाक गेल्ले आसा। सरकारी पैशांनी कोण महाकुंभाक वचूना। सरकार हो सामान्य लोकां खातीर पळय बाकीचे ज्यो हे केल्ले आसा त्यो आणि दुसरी म्हणल्यार काही बऱ्यो गजाली आसात त्यो गजाल्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सदांच सरकार प्रयत्न करीत आसा। आणि म्हणून कोण पळय उलयता तो उलयता आनी मागीर ताजेर सगळे एकलो कोण तरी स्टार्ट करता आणि सगळे मागीर ताजेर तुटून पडले। अरे ते पयलीं फायंड आउट करा न्ही। आणि आज तुम्ही विचारले म्हणून हांव तरी सांगपाक पावलो। पण केन्ना केन्ना कशें जाता की पयलींच आमी ही ट्रीप सरकारी न्ही आणि ही आमी कित्याक सांगपाक वता, म्हणजे आमी सांगचें पडटलें अशेंय बी ना न्ही। म्हणजे तो गैरसमजान लोक हे करतात। पक्ष हो बाकीच्या सगळ्या सरकाराच्या ऍक्टिव्हिटीचेरय बीन हे आसा नजर दवरून की विपर्यास जावचो न्ही, विनियोगाचो पूर्णपणे म्हणजे मिसअंडरस्टँडिंगाचेर हातून भितर सकलपर्यंत नाव पिड्यार जावचें की हाची काळजी घेतिल्ली आसा। सो ही तुमची जी ट्रीप आशिल्ली ती सरकारी पैशांतल्यान आशिल्ली? अजिबात ना। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं आरती परती चर्चा सुरू आसा। मंत्रिमंडळ फेररचणुके संबंधी योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो। म्हाका हे विशयाचेर सेन्सेशन तयार करपाचें ना, अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। योग्य वेळेचेर योग्य उत्तर मेळटलें आणि त्या हातूंत भितर हांवें प्रत्येक वेळार सांगिल्लें आसा। आणि आतांय बीन आय रिपीट द सेम। काही गोष्टी आसा, आतां हो एक पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतना सुद्दां म्हाका काही गोष्टी सांगून उलयचे पडटा। उठसूट फक्त पत्रकारांक किंवा लोकांक सनसनाटी दिवपाक जाय म्हणून हांव विधान करपाचो ना। पण एकच हे आसा, त्या दिसा उलयलें तेंय उतर सत्य आसा आणि आतांय उलयता तें उतर सत्य आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।